नोकऱ्या आनी थळाव्यांक 80% आरक्षण दिवपी विधेयक गोवा फॉरवर्ड पार्टी हाडपाक सोदता. ह्या संदर्भात 2 फेब्रुवाराक येवपी विधानसभा अधिवेशनात विधेयक दवरपाक प्रस्ताव मांडपा खातीर विजय सरदेसाय हांच्यांनी नोटीस सादर केल्या. आरडेक्स ब्युरो रिपोर्ट. आनी एकदा म्हणजे सेकंड टाइम आमी बिल की प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयकारां खातीर जावचें हे एक म्हणजे मॅन्डेटरी करपा खातीर एक बिल आमी गेले खेपे यूज केलें. हे दुसरे फावट आमी हें बिल परते इंट्रोड्यूस केलां. तें बिल गेले खेपे लॉ डिपार्टमेंटाच्या वेटिंगा खातीर गेले म्हणून घाल्लें आनी थंयच तें म्हाका दिसता लॅप्स जालें. म्हणटकीर फुडें केन्नाय सरकाराक विचारलें जाल्यार सरकार तें बिल लॅप्स जालें म्हणून सांगतलें. फॉर एग्जाम्पल पोगोचें बिल तें तशेंच लॅप्स जालां आतां. सो तश्यो वस्तू लॅप्स जाल्यो म्हणून उरूंक जायना. हाजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी सरकाराचो स्टँड हाजेर कितें जावंक जाय, कितें आसा तो लोकांक कळूंक जाय. ताजे खातीर आमी हें बिल परतें आनी एकदां इंट्रोड्यूस केल्लें आहा. जेन्ना तें बिल प्रायवेट जेन्ना बिल जातलें तेन्ना तेजेर फुडल्या डिस्कशनाक आमी पूर्ण म्हायती दितले. दुसरे कडेन हें कितें हें जावन आमच्या स्थानीक भुरग्यांक म्हणल्यार प्रायोरिटायजेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें कशें जातलें आनी गोंयकार म्हणल्यार कोण हें सगळें डेफिनेशन हातूंत येतलें. पूण सरकारान हे बिलाचेर आपलो स्टँड सांगचो आनी बिल सेशनाक येवचें हें म्हजो इंटेन्शन आसा.